शी 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 शी. अरे कितें सांगू तुमकां. वयता थिंगा गार्बेज प्रॉब्लेम, वयता थिंगा कचरो प्रॉब्लेम. अरे एक बाटली खंयसर उडोवंक जाता, रोखडे पुलीस येता आनी धरता. आनी थोडे जाण कितें करता, मोटरसायकलीचेर काये पोतीन कचरो वता, हे सायडीन ते सायडीन कोण ना तो पळयता, टाकून उडोवन येता. आनी कितें काय म्हणल्यार आमचो पात्रांव पळय कितलो स्मार्ट तो, कितलो हुशार तो पळया. अरे पात्रांवान म्हाका कचरो दिलो, पूण काया पोतयेन न्हय. काया पोतयेन हांवें कचरो उडयलो जाल्यार म्हाका धरलो जाल्यार लॉस पात्रांवान. देखून पात्रांवान मोठो चॅप्टर. पात्रांवान सगलो कचरो काडलो आनी ह्या बॉक्सान घातलो. आतां ह्या बॉक्सान कित्याक घातलो, बॉक्स घेवन समज हांव वयता, लोक म्हणटलो हांव टी व्ही घेवन वयता म्हणून. पात्रांव म्हणलो खूंय वचून रानांत वचून उडय म्हणून. आतां हांव रानांत पावलो. आतां बरी सुवात पळयता आनी खंयसरूय उडयता. पयले पाट चोयता, एकलोच मुनीस मोडे काशवां घेवन काशव माथ्याचे मान इतेरा वयत तो. अंकल कोण मेला आनी इतेरा लोक कोण ना. तुज्या मरे एकूच म्हाजो दोळ्या बरोबर दिश्टी पडना रे. आं तकलेन सुटलाय. आं अरे ओ काशांव, हय ओ काशांव रे. आं अरे हे बॉक्स मरे पिसो हुंयचो. अंकल काशव बॉक्स कित्या मुट्टोरी. म्हाका दिसता अंकल आलो करचो चड मोगाचो कोण तरी मेला. देखून अंकला शॉक जाला आनी अंकल तकलेन सुटोला. हांव तकलेन सुटला, हय हांव तकलेन सुटला. तकलेन सुटला तो तूं पिसो हुंयचो. हांव पिसो अंकल, हांव पिसो वय. म्हाका तुगे दूख सोजमोता. अरे पिसोत तूं. मेंटल हॉस्पिटलान सुटोन आयला दिसता. अंकल मुको ती रे काशव. अशें अंकल यार झुजो अंकल काशांव हुंय काशांव. आं बॉक्सा काशांव म्हणटा. चोयला कोणाकू तर बर सांगिले जाल्यार आयक नाय. वच वच अंकल वच, एकलो वच. यार झुजो आं बॉक्सा काशांव म्हणटा. यार जा पळयात ह्या संवसारात कितें घडटा तें पळयात. फेस्ताक काजाराक धासाक एकट्याक आपयल्यार पुरो 4 जाण तरी येतात, पूण मरनाक 4 जाणांक आपयल्यार एकटो येयना. बोंगो बाबड्या त्या अंकलाचे एकटोच काशांव माथ्यार मारून मोडे शिमितेरीन घेवन येता. अंकल तूं कांयच भियेना काय, हांव तुका हेल्प कोत्ता. इतेरा कोणूच ना मरे. तूं भियेना काय, तो काशांव म्हज्या माथ्यार दी. हांव तुका हेल्प कोत्ता. तूं थकलाय आसतलो. कितें म्हणलें तुवें. अंकल हांव हेरां भाशेन न्हय, हांव दासाकूय वेता, फेस्ताकूय वेता, काजाराकूय वेता. पूण मरोण मात हांव केन्नाच सोडिना. कोणूय मरो हांव मरनाक आसताच. आतांच्या तेंपार कितें तूं जीव आसोसर तुका लोक सॅलाम कोत्ता आनी एक पाटी मेलो म्हणटच तुजी कोण खबरूच घेना. अंकल दी तो काशांव म्हज्या माथ्यार, हांव तुका हेल्प कोत्ता. अंकल दी तो काशांव म्हज्या माथ्यार, हांव तुका हेल्प कोत्ता. शिमितेर चड पयस आसा, हांव तुका हेल्प कोत्ता. शिमितेर चड पयस आसा, हांव तुका हेल्प कोत्ता. हांव तुका हेल्प कोत्ता. अंकल राव, अंकल राव. पळयला आतांच्या तेंपार सत उलयल्यार कसलोच फायदो ना.
हें आनी कितें ते दोगूय म्हाका काशांव काशांव कित्याक म्हणटा खरेंच म्हाज्या माथ्यार काशांव काय हो हें बॉक्स मरे पूण ह्या जाग्याक पयल्यारूच भिरांत दिसता म्हाका दिसता हो जागो सारको न्हू हय सारको न्हू ते दोगूय मेवल्यात ते म्हाका भूत गाय हे ना मनीसच आसतले वय दिसाचे म्हणून भुतां आसतले ना ना मनीसच आसतले कितेंय जावं हे बॉक्स हांव हांगाच उडयतलो वय हे मोडे अंगात मोडे घेऊन येवपाक इतलो वेळ कित्याक जालो ओ काशांव काला तो सुसेगाद दवर काला उडोवशी बोरे बाची दवर कितें केलें गो तुवें कितें केलें तुवें ओवर एक्टिंग केलें मुगो तुका भिवून आसतना टीव्ही सगळ्याक मारून फोडली पळय सांगलेले ताका हांवें बरे भाशेन दवर सुसेगाद दवर म्हणून तो हांव भूत म्हणून भियेलो आनी डाफाच करून खाला उडत हसताय कितें खंयच्या रोगात हसताय काय बी नाका फुटोल ना ते टीव्ही फुटोल ना कंपनी पॅकिंग ती बोर पॅकिंग येत ते चोय बॉक्साचे चोयल्या कोणा 29 इंचीस सॅमसन पयलो सांगता फुटत जाल्यार तुमकां मारतलो हांव रे. पळय चल ते सायडीन चल ओपन करती म्हाका एक सांग गो चोराचें चोरल्यार पातोक आसा ना कसलेच पातक ना तोवूय चोरूच कोणाची जाल्यार चोरून टीव्ही घेवन आयलोलो ताका आमी भेकडायला आनी ताची टीव्ही आमच्या ताब्यांत केली आतां ते कितें करपाचें ती टीव्ही विकपाची आनी आमी ते पयशे वांटून घेवपाचे बस कितें कचरो कचरो धोवदिरो हलकट रस्त्यात कचऱ्याचे बॉक्स घेवन भोंवतालोय आनी आमी सोजमले ते टीव्ही म्हणून आता कितें करया कांयच करपाची गरज ना एक काम कर ताची फोटार सायकल आसा थंयसर ओय ती स्क्रॅपाक इक आनी कोंतान ताचे पयशे घेवन यो इतले कश्ट करून आमकां मेवले किती कचरो आसता